ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी हांगासर ओल्ड गोवा पंचायती कडेन आसा. ती आयज म्हाका दिसता मेमोरंडम दिवपाक येयल्ली टू मेक अ मास्टर प्लॅन एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. सो से ओल्ड गोवाचेर तुमी कितें सांगूंक करता? हांव फ्रेडी डायस एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ सेव ओल्ड एक्शन कमिटी. आमी सगळीं आमची कमिटी मेंबर सेव ओल्ड एक्शन कमिटीची. सो आतां आमी ओल्ड सरपंचाक मेळोंक येयलेले मिस मेधा आनी तेचे फुड्यांत आमी एक डिमांड दवरलेलो आहा सरपंचा कडेन ओल्ड गोवा एक बरो मास्टर प्लॅन येवचो म्हणून आनी ही वर्ल्ड आमची हेरिटेज हाडून युनेस्कोची सेव उरपाक फॉर फ्युचर जनरेशन. ओके. आनी आमी तशेंच मेमोरंडम लोकल MLAक बीन दिला, CMाक दिला, गव्हर्नराक दिला आनी सगळे मेन बॉडी TCB सगळे मेन बॉडी आहा तितले आमी ते मेमोरंडम दिल्ले आहात. आनी तशेंच आतां सेकंड आमचो मुद्दो आसलेलो मेन मुद्दो ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन. सेकंड मुद्दो आसलेलो आमचो ते आतां मंच छापयला ते फी लावंक सोदता ₹50. ते थिंगासर रिवॉक करचे. ते नोटिफिकेशन काडलेले आतां रिवॉक जावपाक जाय बिकॉज इट इज अ रिलिजियस प्लेस. थिंगा फी लायना जावपाक आनी फर्स्ट टायम गोंयांत रिलिजियस प्लेसीचेर ते आतां फी लावंक सोदता. सो ते इमिजिएटली रिवॉक जावपाक जाय आनी तेजे मेमोरंडम आमी सगळ्यांक दिल्ले आहा. आनी तशें आतां तिसरो मुद्दो आसलेलो आमचो सेंट फ्रँसिस झेवियराचे चापल आहा पळय ते हिंगा कोपेला कडेन. सो तेजे आमी तेका ऑलरेडी उलयलेले आहा आमी सरपंचा कडेन. थिंगा तो सायडीक रोड येयना जावपाक ते वणटे ते वीक जातले आनी ते डॅमेज जावंक शकता आमचे चापल फ्युचराक. थिंगा तर तेमकां फुडें रावता त्या लोकांक रोड जाय थिंगा सायडीक तेंचो प्रॉपर्टी ते प्रॉपर्टीसान तेमी रोड व्हरोंक जाता. सो तेन ऑलरेडी सांगला तो रोडाचे आपण रिवॉक केला म्हणून. आनी सरपंचान आश्वासन दिलां आमकां मास्टर प्लॅनान CMाक आपण लेटर कोत्तेली म्हणून. आनी तशेंच TCP मिनिस्टर थिंगाय TCP डिपार्टमेंट सॉरी थिंगाय आपण हे कोत्ता म्हणून लेटर कोत्ता म्हणून. आनी इवन तेन सांगला आतां मंच छापयलाक फी लायता पळय थिंगा आपण तुमकां सपोर्ट कोत्ता म्हणून ते रिवॉक जावपाक. आनी कितें सरपंचान कितें रिप्लाय दिलो तुमकां? आतां सांगला ते भाशेन तेन रिप्लाय पॉझिटिव्ह दिला. आपण लेटर कोत्ता म्हणून CMाक थ्रू पंचायत मास्टर प्लॅन हिंगा जावचो म्हणून पॉझिटिव्ह आन्सर दिला. तशेंच ही फी आहा पळय ती रिवॉक जावपाक थिंगा आपण लेटर कोत्ता म्हणून पॉझिटिव्ह आन्सर दिला. आनी तशेंच थिंगासो तो रोड येवपाचो सेंट फ्रँसिस झेवियर कोपेला कडेन बांयकोडेन तो रोड येयना जावपाक तेन ऑलरेडी रिवॉक केलेले आहा पळय. तें हॉट मिक्स येवपाचें आसलेलें पळय पूण तेन ते रिवॉक केलेले आहा. हां. आनी फ्रेडी एक जाता तुका मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवाचो कितलो तेंपूच जालो ग्रामसभेनी तो गाजलो. केन्ना पासून हेची सुरवात जाली मास्टर प्लॅनाक तुमी डिमांड करता? आतां आमी पयलीं जायती वर्सां जाली मास्टर प्लॅनाक डिमांड. आमचे पयलीं जायते जाण येवन गेले आमचे पयलीं. सो आतां आमचो सगळो थांब डिमांड आहा तेका आतां जावपाकूच जाय तो जावच. कित्याक आनी अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट येत आहा. कितें जायते अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट येत आसता कंटिन्यू. आनी ते तर हय कंटिन्यू उरत जाल्यार तो टॅक आहा तो युनेस्कोचो वचपाचो वयतलो ऑटोमॅटिकली. सो तो उरोंक जाय म्हणून आतां आमी आमचो सारको थांब रिक्वेस्ट आहा तेमकां मास्टर प्लॅन बरी एक कमिटी फॉर्म करून चर्च कमिटी पंचायतीचे मागीर आमचे बरे एक्सपर्ट घेवन DCPचो आनी सगळे डिपार्टमेंट बरे एक्सपर्ट घेवन एक बरो मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवा येवचो आनी वर्ल्ड हेरिटेज टॅग आहा तो सेव जावचो फॉर नेक्स्ट जनरेशन. फ्रेडी एक विचारता आतां मास्टर प्लॅनाचे ग्रामसभेन एप्रुवल घेतला तुमी जाला 5 सालां रेझोल्युशन 5 सालां? ते मुटायले कुतले नो नो रेझोल्युशन 5 सालां काय म्हणटा ग्रामसभेन कित्याक जावना ते अजून पासून? बिकॉज ग्रामसभा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सच डिसिजन शूड बी टेकन इन द ग्रामसभाच. अजून कित्याक जावना काय म्हणटा? अजून एग्रीमेंट आहे पूण गव्हर्नमेंटान पंचायतींतल्यान फुडें वचना. फुडें वचूंक न्हय गव्हर्नमेंटान ना इन द पीपल स्टँड ग्रामसभा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ग्रामसभा केलो आहा केल्लो आसा 5 साल्लें आहा रेझोल्युशन. पास पयलीं हांव जायत ग्रामसभा येयला केन्ना जालें तें म्हाका खबर ना. पूण तुमकां म्हाका दिसता खबर ना. हांव सगळे फ्रेडी खबर आहा तुमकां ग्रामसभान रेझोल्युशन घेतलेलें हें? बिकॉज यू हॅव टू पास इन ग्रामसभा फर्स्ट. Because people have agreed that it has to be. Whatever about the opinion of the elected member here? I think 11 members, no, in say Old Goa Panchayat. Total how many members representing? 8. ते actually आता पंचायत. Okay, ते बरं. आपण what is the panchayat body says? Panchayat representative said about say Old Goa, because they are elected representative. That proper response, the what you call. Okay, forget about this. What about the opinion of the local MLA who is in the ruling side? He said What he has spoken to him. you made them? You presented a memorandum to him. Yes.
what is his opinion? I'll see to it, he say. Huh? I'll see to it. तो म्हणटा आपण सपोर्ट करता म्हणटा का Any move has been taken to the higher authority, to the government? तुम्ही केला हायर ऑथॉरिटी केला गव्हर्नरा म्हण केलो हा सीएम केला एनी रिप्लाय कायल ना अजून रिप्लाय अजून येऊंक ना केन्ना हे केल्ले आता रिसेंटली केला काल वचून गव्हर्नराक केला हा काल गव्हर्नराक केला आनी सीएमाक आता रिसेंटली केला आज सरपंचाक तुम्ही मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले टायमिंग कितें दिल्लो तुमकां सरपंचान काल हांवें गेलो तो जाणा बिटवीन 10 and 11 सांगलोलें पूण आतां 11 जावन गेले पूण ऑलरेडी आमी वी हॅड टॉक विथ टॉक टू डेट ओके बट यू आर सॅटिस्फाईड ऑफ द सरपंच सपोर्ट केला उलयले. आनी फोनाचे उलयले उलयला आमी ते आतां कडेन. येवपाक दे गिव पॉझिटिव्ह हे रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह दिला आनी शी सेड नो एज सांगलात म्हणून पयलें आं आय टोल्ड यू दॅट शी सपोर्टिंग फॉर ऑल आवर Okay. सांगला आमच्या बराबर आहा म्हणून ते ओके बरें थँक्यू बराबर आमकां ऑलरेडी तेणें आमकां पॉझिटिव्ह आन्सर थँक्यू सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी सगळें सांगिल्लें तें ऑफिशियली पेपर त्यांचं जावपाक जाय तें गोमंतक टीव्ही श्रीकृष्ण हटणकर